गोंयांत CRZ कायदो मोडून बांदिल्ल्या सुमार 900 वयर कन्स्ट्रक्शनाच्यो केशी आसात, मात तातूंतल्यो फक्त 41 सुटाव्यो जाल्यात। 597 केशींनी फक्त प्रिलिमिनरी एक्शन घेतल्या आनी 270 केशी पेंडिंग आसात। सगळ्यांत चड केशी बार्देजांत। गोंयांत CRZ कायदो खुट्याळाक मारपाचे प्रकार वाडल्यात। गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट झोन अधिकारिणी मुखार कितल्योशोच केशी तुंबल्यात। प्रत्येक तालुक्यांनी पळयात परिस्थिती कशी आसा ती। बार्देस तालुक्यात 435 केशी पेंडिंग 97, 11 सुटाव्यो आनी एक्शन 327 पेडण्यां 94 केशी पेंडिंग 28, 7 सुटाव्यो एक्शन 59 तिसवाडी 125 केशी पेंडिंग 49, सुटाव्यो 10 एक्शन 66 दिवचले 8 केशी सुटाव्यो 1 आनी एक्शन 7 केशींचेर फोंड्यां 14 केशी 1 पेंडिंग 2 सुटाव्यो एक्शन 11 केशींचेर काणकोणा 72 केशी पेंडिंग 26 सुटाव्यो 2 आनी एक्शन 44 केशींचेर साश्टी 110 केशी पेंडिंग 48 सुटाव्यो 5 एक्शन 57 मुरगांवा 46 केशी पेंडिंग 19 सुटाव्यो 3 एक्शन 24 सांग्या 1 केस सुटाव्यो केशी 1 एक्शन 0 केपें 3 केशी पेंडिंग 1 आनी एक्शन 2 केशींचेर। गोवा कोस्टल झोन पॅनलाचो आतां मेरेन फक्त ड्राफ्ट जाला। प्लान अजून मेरेन फायनल जाल्लो ना। प्लान फायनल जाल्लो जाल्यार CRZच्यो अर्द्यो तरी केशी तडीक लागतल्यो असल्यो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। ग्लोब क्राउन इंडिया कंपनीचे सुमार 80 लोडरांनी दाबोळे एअरपोर्टा भायर धरणे धरले। मॅनेजमेंट खंय तांकां पिट्टा, मायज वरां ड्युटी करूंक लायता, जेवणाक चायेक भायर सरपाक दिना। मॅनेजमेंट म्हणटा कायद्या प्रमाणे लोडरांक सवलत दिल्ली आसा, ते भायर ते वचपाक शकना। निमाणे एअरपोर्ट पुलिसांनी मध्यस्थी केली। इधर आया था, हमारा इधर बेलगाम से 20-20 हज़ार रुपये लेके इधर काम को लगाया था। काम को इधर लगाया बाद हमारा 12,000 पेमेंट करके बोला। 12,000 इधर हमें दे रहे इधर 8,500, 8,500 रुपये दे रहे। हमारा पेमेंट अभी एक सैलरी है हमारा, कितना 5,600 रुपये आया। और इधर रूम भाड़ा फिर सब देने का, शरण लेने निकाले काम से, तो क्या करने का हमें, सीधा बाहर कैसा बैठने का हमें। 20-20 हज़ार लिया है हमसे पैसा। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है बोल के इधर 20-20 हज़ार लेके लाया है। अभी पेमेंट भी हमको कम दिया है, 5,000 6,000 दे रहा है। कैसा चलेगा इधर सर? कौन लिया पैसा? वो एजेंट है। एजेंट किधर है? बेलगाम में। हम लोग ये मारा है, बोर्ड मारा है वहाँ पर। हमारा स्टाफ डिस्कस। ग्लोब ग्राउंड इंडियाचो मॅनेजर पीयूष खन्ना म्हणटा कंपनीचे RR लोडरांक पळोवचेच पडटले। इनकी शिफ्ट जो एज पर लेबर है इट इज़ कॉल्ड 48 आवर्स अ वीक, वो हम इनसे करवाते हैं। इनका ये कहना है कि भाई मैं एयरपोर्ट के पास रहता हूँ, आप मेरे को एयरपोर्ट से बाहर जाने दीजिए मेरी ड्यूटी के लिए। मैंने इनसे सिर्फ यही कहा कि देखिए आपने एक बार हमारी कंपनी में पंच इन कर दिया, आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो गए। अब इन केस आप कहते हो भाई मेरी अभी फ्लाइट, अगली फ्लाइट में अभी टाइम है, मैं घर जा रहा हूँ, मैंने कहा रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सर हर कंपनी में अगर लंच होता है, आप लोगों को जगह दी गई है, मैंने इन सबको लॉकर्स दिए गए हैं, आप अपने बैग लेकर आओ, लॉकर्स रखिए, आप यहाँ एयरपोर्ट पे खाना खाइए। किसी ने इनको ब्रेक के लिए किसी को मना नहीं किया है। कंपनी पगार सापूच उणे दिता, फाटले एरियर्सूय खंयच दिल्ले ना। त्रास करता आम्ही 8 वरां ड्युटी डेली करता। ॲक्च्युली आता आमची ड्युटी आता 9 वरां, आम्ही 10 येता रातचे 9:30 वयता आनी झोपाचो आमकां भायर धाडना, जेवण हाड म्हणटात आनी तेमी भायर वयता, रूल सगळ्यांक म्हणटा तेमी। आनी 8 वरां ड्युटी आसा, 8 वरां आमकां ड्युटी एक अर्दे वर हे दिना। आनी ते बूट दिला, ते बूट लागले तर ते बूट मी घालून येता, म्हाका पडलेलो ना। आनी कंपनी आनी मुतपा एकूच फावट धाडटा आनी हांगूंक एकूच फावटी धाडटा तेमी। आनी म्हणटा आनी येयला तशें एअरपोर्ट भितर भोंवप ना, तशें भायरसून वचप। कतार फ्लायट करून ओमानान कॅबिन केला आनी कॅबिन करून आमकां जेवपाक मेळ्ळा भितर। ते आमी जेवपाक वचले म्हूण आमकां कामासून काडला, आतां जेवपाचें ना म्हूण। आतां 1.5 म्हयन्यासून आमी घरा ना, पेमेंट ना काय ना, पेमेंट दिवन आमकां आनी रेस्ट दिवपाचें आहा। 5 महिने जाले पेमेंट सॅलरी वाडला आनी 5 महिन्याचो एरियस काय दिवंक ना। 5 महिने जाला, 3 महिने जाले आमकां अजूनही रडयता। जुनान दिता म्हटलेलो एरियस, अजूनही एरियस दिवंक ना आनी सॅलरी वाडून दिला। 3 महिने जाला ते वाडयता, आमकां वाडयता आतां सप्टेंबरान दिता म्हणून सांगला, सुपरवायझरान सांगला आमकां। आनी काल आमचो पियूष खन्ना मॅनेजर तो येयल्लो, ऑलरेडी ड्रिंक करून येयल्लो तो। आमकां डायरेक्ट म्हटलें ताणें प्रॉब्लम काय विचारूंक ना, काम करता का ना करना जाल्यार पास दिया आनी वचा, ना दिना म्हटल्यार जाल्यार CS साहेबाक कंप्लेंट दिता, पुलिसाक कंप्लेंट दिता म्हणून अशें म्हणून सांगलां आमकां। कंपनी म्हणटा पगार वाडटलो, एरियसूय मेळटले, मात सगळें थारिल्ले कार्यपद्दती प्रमाण जातलें।
सबकी कर दी, सबकी रिवाइज कर दिया। इनको बोला कि ये भी आप हमारे को टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए एक बार सैलरी बढ़ गई, वो बोर्ड के पास अप्रूवल जाता है, अप्रूव होके होता है वो, तो टाइम लगता है। और सबको बोला गया कि जब से इनकी सैलरी रिवाइज हुई है तब से इन सबको एरियर मिलेगा। और सबको हमारा HR भी दिल्ली से, HR के हेड भी आए थे, इन सबसे मीटिंग भी करी है, सबको बताया गया है कि आप सबको एरियर मिल जाएगा। और हमने कभी किसी को मना नहीं किया कि हम एरियर नहीं देंगे। इट इज़ ओनली अ टाइम भाई, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ता है। बिकॉज एट दिस एयरपोर्ट किसी भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी ने अभी तक किसी की भी सैलरी रिवाइज नहीं करी है, सिर्फ हमारे। ये इन सबको पता है। सबसे इस टाइम पे हमारी सैलरी सबसे ज़्यादा है। कांय कामगारांक फटोवन बेळगांवच्यान एजंटांक थोड्यांक कामार हाडल्यात। पगार मायज दिता म्हूण सांगून हाडिल्ले, मात हातार तितलो पगार पडना म्हूण कामगारांचो बोवाळ। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। वाळपय न्यू मार्केट बिल्डिंगेच्या पार्किंग सुवातेत स्विमींग पूल, लोकांक धोपर उदकांत गाडयो पार्क करच्यो पडटात। वाळपय पालिका सुस्तेल्या, पावस सुरू जायत सावन ही परिस्थिती। न्यू मार्केटांतले पार्किंग वेवस्थेक लागून बाजारांतल्या पार्किंगेचो प्रश्न सुट्टलो म्हूण आशा आशिल्ली। पार्किंग लॉटांतल्या उदकाक लागून लोकांनी थंय गाडयोच पार्क करप बंद केला। सुवात आसून फुकट। ही पळयात वाळपय शारांतले न्यू मार्केट बिल्डिंगेंतल्या पार्किंगेची परिस्थिती। हो पार्किंग लॉट काय स्विमींग पूल तेंच कळना। लोक पळयात कितल्या उदकांत गाडयो पार्क करून दवरतात त्यो। वाळपय पालिका सच्चे भशेन न्हिदल्या। हे असले गजालींक लागून लोकांनी थंय पार्किंग लॉट आसून पसून गाडयो पार्क करप सोडून दिला। पाणी त्या भितर बिल्डिंगेत पाणी इतके आता भरपूर, आणि सगळं गाडयो सबंद सायलेन्सर सगळं हेतू उदक आता काय बघी सारखें ना, सामकें भरपूर पाणी भरता। पाणी भरपूर। कितले दीस जाले तुमी आतां गाडी लायता थंय? जाले म्हयनो जुना जाली। थंयच्यान फूल भरलेले आसा। सो कितें मागणी आसा तुमची म्युनिसिपालिटी कडेन? ते पाणी उदक तरी मातशें भायर काडूंक जाय। तुमकांच प्रॉब्लेम ताका सगळ्यात पार्किंग केलें? सगळ्याकच भितर आम्ही हांगासर गाडयो पार्किंग येता, पार्किंग भितून घालपाक सुद्दां गाडी भंय दिसता। कित्याक एकदां जर पडलो जाल्यार परत हळशीक कपडे जातले आनी आमकां परत घरा वचून चेंज करून येवपाची पडटली। आनी भितून परत पांय घालपाक सुद्दां वीट दिसता की भितून बाटल्यो कितल्यो कितें हे पळय कितले भरलेले आसता हळशीक न्ही, त्या प्रमाणे आमकां भितून पांय सुद्दां घालपाक भंय दिसता। आनी उदक चड आसता। दुसरें म्हणल्यार उदक सदांच उदक आसता। आयज म्हाका दिसता 2 म्हयने जाले पावसाक, 2-3 म्हयने जाय दिले, पूण उदक कोण काडिना आनी पळय सुद्दां ना। आनी आमी पार्किंग लॉट केल्ले चड करून गाडयांची ट्रॅफिक कमी, पार्किंगेची कमी जावपा खातीर। पूण आयज आमी पळोवंक गेल्यार हे पार्किंग लॉट केल्ले तितून म्हाका दिसता गाडयो तरी लोक दवरता, पूण कितें जालां हांगासर पावस पडटा, पावसाचें जेन्ना उदीक येता हितून भितर आनी तें उदीक डायरेक्ट भितून येवन तें आख्खें वॉटर लॉक्ड जाता। कित्याक हेजें मेन म्हणून कारण जावन आसा की तेंच्यांनी जेन्ना हें बांदले, म्हाका दिसता तेंच्यांनी प्रॉपर स्टडी हेजेर घेवंक ना आनी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ताका करूंक ना म्हणून खंयसूनच अशें एक उदक भायर सरोंक कितेंच तेंच्यांनी एक होल सुद्दां दवरूंक ना। एकूच मागणी की हेजेर आमच्या म्युनिसिपालिटीनूय येवन हें मातशें पळोवचें आनी हें कशें उदीक कितें हेका सोल्युशन काडचें, फक्त उदीक भायर वचोंक। पावसाचें उदक अशें भितून येवन स्टोर जावंक जायना आनी हें मॉस्किटो ब्रिडींग जावंक जायना। हांगा येवन मातशें लक्ष घालचें। फाटले कांय दिसा पयलीं प्रुडंटान फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कुला कडेन स्विमींग पुलाचो रिपोर्ट केल्लो। आतां ही न्यू मार्केट बिल्डिंगेंतली परिस्थिती। वाळपय सध्या उदकाक ना जाल्या वाट। GSIDCच्या नव्या प्रोजेक्टांचे कन्स्ट्रक्शन आनी प्लानिंगाची ही दशा। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। घेऊया एक ब्रेक।